बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो आयच्या संभ्रमीक मिसाच्या बलिदानाक जमलेल्या सर्व याजकांक, धर्म भयणीक आणि सा आंतोनीच्या सर भक्तिकांक बरो येवकार मागता. सा आंतोनीची दबाजीक परब संभ्रमूक एक कुटुंब जावन आमी ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्या. सा आंतोनी मुखान देवान आमच्या कुटुंबांनी वतलेल्या बेसावांक अर्गां दिवंक आनी आमच्या फुडल्या जिविताक ताच्या कृपेचो आधार मागूंक भक्तीन जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां भगवंतपणाचें देणें क्रिस्ती आपोवणें म्हणल्या विशयाचेर नियाळ करूंक उलो दिता. पवित्र स्थान घेतलेल्या हर एका क्रिस्तावांक भगवंतपणाचे वाटेन चलचे वर्ते मिसाव लाभला. पवित्र जिवीत आमकां देवाचे भिरांतेन वाडोवंक आनी ताच्या इश्टगतीन जिवंक एक बळादी खातीर. ह्या जिणयेरीत आमी आपणावंक आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता. भगवंत जिणये मारिफात देवाक मेसून जिवंक जायत्या संत भक्तांक साध्य जालें. भगवंत आंतोन आपल्या जिणयेन कठीण प्राजीत आनी दंडवणे मारिफात क्रिस्ताक मेसवून जिवंक आशिल्लो. अशें देवाचो मोग साकून आपले क्रिस्ती आपोवणे खरेपणी जिवन भगवंत जिणयेक आदर्श जालो. आयच्या ह्या वर्त्या संभ्रमाच्या दिसा आमची कुटुंबां भगवंतपणाची मंदिरां जावंक आनी आमच्या क्रिस्ती आपोवणे प्रकार जिवंक आमच्या भक्ता सा आंतोनीची मजत आनी प्रेरण ह्या पवित्र बलिदाना वेळी मागया. आयचो संभ्रम कसलो म्हणलें ह्या प्रस्तावनांत आमी आयकलें. सांत आंतोनीन आमकां सगळ्यांक सांगात हाडलां हांगा. सांत आंतोनी मुखांत्र देवान आमचेर वतली सर्व कुरपे बेसांवां उडासा काडया. भगवंतपणाच्या वाटेर सांत आंतोन आमकां एक प्रेरण, एक आदर्श. जायते फावटी ह्या भगवंतपणाच्या वाटेर आमी सुकोवन पडल्या बसत देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागया. आमची पातकां वळखून सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उसारून, वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसत भगवंत सदां संवकार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वेच पोराले सर्गीच्या नाया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका
प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा, तुवें पादुबाच्या बागेवंत आंतोनीक खऱ्या बावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजाकांतांत आसलेल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वचप. सर्वेस्परान अब्रामाक म्हळें, तुज्या देशांतलो, तुज्या दायज्या गोत्रा मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर, आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. हांव तुजे तावन एक ओट परजा उपजयतलो, तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलोय एक आशिर्वाद. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवें आशिर्वाद घालतलो, तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांवें शिराप घालतलो. संवसाराची सर राष्ट्रां तुजे उद्देशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं. सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन अब्राम भायर सरलो आनी लोटी ताचे सवें गेलो. देवाचें उतारें. Cik di pana plain dais convincea di carismagi. Cik dewana play dice convincea di keris pagi. Service bona ce mută caris cari. सगळीताची कर्तुवा विश्वासी बोणाची न्याय नितेसो सर्वेस्पोर मोग करता ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला. Cik dewana play dice convincea di keris pagi. सर्वेस्परान आपल्या उतरान मोडला ब्रसला, आपल्या तोंडाच्या श्वासान अंतरणाची रचना ताणे केल्या. आपल्या एका सूत्रान ताणे सगळे रचला आनी आपल्या प्रमाणान सगळे उबे केला. Cik dewana play dice convincea di keris pagi. सर्वेस्पोर जाल्यार आपली भयभक्ती असलेल्यांचे, आपल्या विश्वासी मोगाचे बरवसलेल्यांचे जतनेन आदर घालता. तोच तांकां
पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतले वसप. ह्या पासो तुमचे जाणवयाचे कामार बांदून जागी रावा. जेजू क्रिस्त प्रत्येक जावच्या वेळी तुमकां लाभोक आसा त्या कुरपे देण्याचेर तुमचो भरवसो परिपूर्ण दवरा. विधेय भुरगीं तुमी आदी तुमच्या नेणरपणाच्या दिसांनी केल्ले परी तुमच्या वायट वडण्या प्रकार तुमी चला नाकात. बगार तुमकां आपोवणें दिल्लो देव जशें भाग्यवन तशें तुमी सर्व तुमच्या सालींत भाग्यवन जाया. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, हांव भाग्यवन देखून तुमी भाग्यवन जाय. देवाचे उतर हें. देवाचे वडकार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेवण बी जातस जेजू सिमांव पेद्रू लागीं विचारी लागलो, सिमांव जुआंवच्या पुता, हांचे प्रास चड तूं मुसो मोग करताय गी. ताणें जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. परत्यान दुसरे फावटी तो विचारी, सिमांव जुआंवच्या पुता, तूं मुसो मोग करताय गी. पेद्रून जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. जेजून ताचे लागीं तिसरे फावटी विचारलें, सिमांव जुआंवच्या पुता, तूं मुसो मोग करताय गी. जेजून तूं मुसो मोग करताय गी म्हूण तिसरे फावटी विचारलेलें आयकून पेद्रूक मनान दुखलें. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या, तूं सगळें जाणाय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका म्हळें, सरय म्हज्या बकऱ्यांक. सतस हांव तुका सांगता, तूं तरणाटो आसतना तुंस स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुका जाय थंय वेतलोय. पूण तूं म्हातारो जातना तुजे हात विस्तार धरतलोय, तवळ दुसरोस तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो. खंयच्या तराचे मरणान पेद्रू देवाक मायमा हाडटलो हें दाखोवंक जेजून अशें म्हळें.
उपरांत ताणें ताका म्हळें, मुसो पाट लाव कर. पेद्रून घुवन पळयतना ताका जेजूच्या मोगाचो तो आनी एक शीस फाटल्यान येतलो तो दिसलो. हाणें त्या सांजेच्या जेवणार जेजूच्या हृदयाक तेंकून, सोम्या तुका गातान फारादीन करतलो तो कोण म्हणून विचारलेलें. हाका पळोवन पेद्रून जेजू लागीं विचारलें, सोम्या, हाका कितें राखोन आसा? जेजून ताका म्हळें, हांव येसर ताणें वास जंय म्हूण म्हजी खुशी जाल्यार तुका कितें जालें? तूं म्हज्या फाटल्यान ये. अशें तो सीस मरसना म्हणली सांगणी भावा मदें विस्तारली. पूण तो मरसना म्हणून जेजून म्हणलें न्ही. बगार, हांव येसर ताणें वास जंय म्हणून म्हजी खुशी जाल्यार तुका कितें जालें म्हूण ताणें म्हणलें. ह्या सर्व संगती विशयान तो सीस साक्ष ताणें ह्यो संगती बरोवन दवरल्यात. ताची साक्ष खरी म्हूण आमी जाणाव. देवाचें उतर हें, वगडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, फाटल्या 11 वर्सां हांव आफ्रिकाच्या झांबिया राष्ट्रांत वावूरून आसां. आनी फाटल्या 11 वर्सां आसिसीच्या फ्रांसिसाक समर्पण दिल्ल्या त्या फिरगजेंत वावर करन आसां. ल्हान आसतना म्हाका एक आशा आसली. हांवें केदाळाय हांगासर येवन सांत आंतोनीच्या इमेजे मुखार मागचें आसलें, बापा म्हजें पसत माग, हांवें एक याजक जावचे खातीर. आनी म्हाका आसिसच्या सांत फ्रांसीस हाचे बरी सादेपणाची आनी कालतेपणाची जिणी जियोन एक याजक जायशें म्हाका कुमो कर म्हणून हांवें मागचें आसलें. आनी जेन्ना हांव आफ्रिका पावता थंयसर म्हाका आसिसच्या फ्रांसिसाक समर्पण दिल्ली फिरगस मेळटना भोव वर्त संतोश म्हाका भोगलो. जें कितें मागलें म्हाका तें मेळ्ळें. आनी ल्हानपणानूच म्हाका एक मिशनरी जाय म्हणली आशा आसली. आनी आफ्रिकाच्या त्या गांवांत वावर करी जाय म्हणली एक आशा आसली. आनी देवान म्हाका तें फावो केलां. मोगाचें न्हू, आमी जाणाव सांत आंतोन बापा की फ्रांसीस वर्दीचे भाव मोरोक्कांत काम करनासले. थंयसर तांच्या थोड्या भावांक मार्तीर मारलें आनी तांच्यो रेलिक्यो पदवाक हाडल्या वेळार थंयसर सांत आंतोनीच्या काळजांत एक आशा भोगता. म्हाकाय भावार्थ प्रसार करचें देणें सोम्या तूं म्हाका फावो कर. आनी म्हाकाय एक मार्तीर जावन मर जाय म्हणून तो मोरोक्कोक वचोंक आशेता, मिसांव काम करूंक आशेता. आनी ह्या दिसांनी हांव सांत आंतोनीच्या चरित्र विशयांत वाचून आसतना हांवें पळयलें थंयसर आसिसीच्या फ्रांसिसाक आनी सांत आंतोनीक एक भोव वर्त संबंद आसलो. आसिसीच्या फ्रांसिसान सांत आंतोनीक सांगलें जावन आसा, मागण्यान आनी भक्तीपणान तूं देवशास्त्र सेमिनारिस्तांक शिकय. मागण्यान आनी देवाच्या त्या मोगान तांकां देवशास्त्र तूं शिकय. तशेंच सांत फ्रांसिसाच्या मरणा उपरांत सांत आंतोनीक त्या प्रांताचो वडीलकर नेमक केलो. हांव मोगाचें न्हू, वो संबंद आसिसच्या सांत फ्रांसीस आनी भाग्यवंत आंतोनीचो हो संबंद पळयत आसतना म्हाकाय कितें भोगता गे म्हळ्यार ह्या जग जाल्ल्या उपरांत म्हाका एक बरो प्रसंगदार जाय म्हणली आशा आसली. हर एक फावटी हांगासर हांव रजेर येता आसतना
हांवें मागचें आसलें म्हाका देवाचें उतर परगट करचें देणें मागोवन धाड म्हणून. आनी ह्या पावटी हांव आयिल्ल्या वेळार म्हाका बाब एडविनान सांगलें तूं फेस्ता दिसा शर्माव दिता गे म्हणून. हें आयकल्लेंच म्हाका वर्त संतोश भोगलो. वय आमी येजक शर्माव दिता, पूण असल्या ह्या दिसा, असल्या ह्या पवित्र दिसा शर्माव दिवची एक भाग देवान म्हाका फावो केला. कित्याक जें कितें हांवें मागलां तें म्हज्या जिवितांत देवान फावो केला. आनी असलोच भावार्थ धरून तुमी सर्व हांगासर हजर आसात. जायते तुमी भाग्यवंत आंतोनीचे मजती मारिफात तुमी मागलां, तुमकां बरेंपण लाभलां. हांगासर मात्र न्ही, संवसाराच्या वेगवेगळ्या जाग्यांनी आयच्या दिसा देवाक अर्गां दितात. कित्याक देवान भाग्यवंत आंतोनीक विंसून ताका ताच्या आशिर्वादांनी बरोवन तो एक आमकां एक आशिर्वाद जावंक पावलो. हेंच आमी आयकलें आयच्या पयल्या वाचपांत. देव अब्राहमाक विंसता, ताच्या आशिर्वादांनी तो भरता. तुजें नांव हांव वर्तें करतलो म्हणटा आनी तूं एक आशिर्वाद जावंक पावतलो म्हणून तो अब्राहमाक सांगता. मोगाचे न्हू, आज आमी ह्या संताचे मान करता. हो जावंक पावलो एक आशिर्वाद. देवान ताका विंसलो, ताच्या आशिर्वादांनी भरलो आनी आज तो एक आशिर्वाद जावंक पावला. तर मोगाचे न्हू, आमकांय इंस आपोवणें लाभलां. आमकां एक भाग्यवंतपणाची जिणी जियोवन देवाचो मोग करून एकामेकाची सेवा करूंक आपोवणें आमकां लाभलां. आनी भाग्यवंत आंतोन आमचे मुखार उबी आसा एक देख जावन. ताणें तें कितें केलें, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जियोवन आमी भाग्यवंत जावन हेरांक एक उजवाड, एक मोगाचें देणें जावन जियोंक आज आमकां तो आपोवणें दिता. सांत पावलोन एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1 वाक्य 3 थंयसर बरोवन आसा. अर्सिल्लो जावं देव जेजू क्रिस्तचो बाप, ताच्या आमकां क्रिस्त थंय आसा त्या एकवटांत सर्गींच्या सर्व आत्मीक देणी आमचेर वतून आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. वय मोगाचे न्हू, आमकां सर्वांक देवान तांच्या आशिर्वादांनी भरलां. आज आमी एका तरणाट्याक 36 वर्सां प्राय ह्या तरणाट्याची, भाग्यवंत आंतोनाची 30 आनी 6 वर्सां मात्र देवाचो तो मोग करण, देवाच्या उतराचो तो नियाळ करण, ते प्रसार करण आज कितल्या जाणांक ताणें देवा सरशी हाडलां. आनी तेंचो उतर म्हाका आनी तुमकां तें पावो जालां. आमी त्या उतराचो नियाळ करता गी. आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत कितल्या जाणांक जेजू सरशीन हाडलां. कितल्या जाणांक आमी जेजू सरशीन हाडलां. संतांक आमी मान करता, भोव गरजेचें. देवाक आमी अर्गां दिता, पूण ताणें दाखयल्ल्या, ताणें चलयल्ल्या त्या वाटेन चलोवन आमी एकामेकाक क्रिस्त थंय हाडून जेजूचो तो मोग दिवंक साध्य आसा गे. आमचीं कुटुंबां आज हो एकवट पळयत आसतना म्हाका वर्तो संतोश भोगता. चक्कड थोड्यांक आमी नेणाव, कोण म्हण आमकां गुत्तूना, साबार कडेन आमी सांगाता मेळ्ळ्या, पूण सांगाता बसल्या एका काळजाची आनी एका मनाची जावन हांगासर मागोंक सांगाता बसल्या. पूण आमची कुटुंबां पळया, अशें आमकां सांगाता बसोंक जाता गे, कितलो वेळ सांगाता बसता. पूण ह्या एकवटाक कारण कितें? एकवटाक कारण कितें? ह्या एकवटाचो कारण जावन आसा जेजूचें मागणें आनी ताचो आदेश. जुवांक बरयल्ल्या पत्रांत, जुवांक बरयल्ल्या वांजेलांत अध्याय 17 वाक्य 20 थंयसर बरोवन आसा. आनी सगळो अध्याय 17
जेजूचे एक अपुरबायचे मागणे जावन आसा. पयलें तो ताचे पासत मागता, उपरांत तो सिसां पासत मागता, ताचे उपरांत तो मागता हांचे पासत मात्र हांव मागना, सिसां पासत मात्र हांव मागना, बागार तांचे तावन आयकोन जो कोण म्हाका सतमानता तांचे पासत हांव मागता ते सर एक जावं. हें जावन आसलें देवाचें मागणें. जो कोण म्हजें उतर आयकता, हांचे तावन आयकता आनी म्हाका सतमानता ते सर्व एक जावं. आमकां मेळिल्लो तो भावार्थ देवाचें उतर सत म्हणून आज आमी हांगासर सांगाता जमल्या. देवान दिल्लो जेजून दिल्लो तो आदेश, वसा सगळ्या संवसारार बरी खबर प्रगट करा. आनी अशें ही बरी खबर प्रगट जावन येता आसतना साबारांनी ह्या बरी खबरे खातीर, देवाच्या उतरा खातीर आपणाचो जीव समर्पण दिला, देवाच्या मोगा खातीर आनी पेल्याच्या सेवे खातीर. आनी साबार जण भाग्यवंत जाल्यात. आनी आमी जाणाव आमच्या पवित्र सभेंत जायते भाग्यवंत आसात. आनी हांच्या पैकी एकलो जावन आसा भाग्यवंत सांत आंतोनी. तो एक वर्तो प्रसंगजार जावन आसलो. देवाचें उतर प्रगट करन सूख करतल्यांक, बरी जिणी जियेनातल्यांक देवा सरशी थंय हाडटा. देव ताचें नांव वर्तें करता, ताका अजाप करचें आनी प्रवाद करचें देणें ताका तो दिता. हर एक फावटी तो मागण्यार तसो वेळ करशितालो. मोगाचे न्हू आज आमी त्या सांताक मान करून देवाक अर्घ दिता. देवा तुवें आमचे मदें ह्या मनशाक विंचलोय आनी ताचें नांव तुवें वर्तें केलाय आनी तो आमकां आशिर्वाद जावंक पावला. तितलें सांगल्या पावना. आमी आमच्या जिवितांत आमकां विसला आसता आमी त्या सांताची देख घेवन आमी आमची जिणी देवाक समर्पण दिल्ली जावन आसा जाय. तर मोगाचे न्हू हें भाग्यवंतपणाची जिणी जियोंक ताका उर्बा खंयच तावन मेळ्ळी. जर तर आमी भाग्यवंत जाय तर आमकां देखीची गरज आसा. जर तर आमी भाग्यवंत आंतोनीच्या कुटुंबा विशयान तितलें समजल्यार खंडीत जावन आमकां कळटलें बी खंय सरपडलें गे म्हणून. भाग्यवंत आंतोनीची चरित्र्या हांव वाचता आसतना थंयसर 4 संगती ताच्या कुटुंबा विशयान सांगिल्ले आसात. भाग्यवंत आंतोन देवबिरांतीन वाडलो, देवबिरांतीच्या वातावरणांत तो वाडलो. भाग्यवंत माय बापाची देख तो घेतालो. घरच्यांच्या तरबेतेन आनी आपल्यास देवसपणांत सुखी रहीत जिणी तो जियेलो. आनी तांच्या आवय बापाय सांगाता तो इगर्जांक आनी धार्मीक जाग्यांक भेट दिवंक वेतालो आनी ताच्या आवय बापाय पळयल्लें दुबळ्यांक कुमक करची तो हेरांक आदार जावंक पावलो. हें भाग्यवंत जावचें तें देणें ताच्या कुटुंबांत ताच्या आवय बापाय तावन तो शिकलो जावन आसा. देवाचो आनीकी वर्त्या रितीन मोग करचें म्हणून तो एक ह्या मुखार आपले जिणी देवाक समर्पण दिता. तर मोगाचे न्हू आमची कुटुंबां कशीं आसात. आमचे कुटुंबाचें भक्तीपण खंयच्यार बांदून हाडलां. सांत आंतोनीक तांच्या आवय बापाय तावन तो जायतो शिकलो. आनी आज आमी संतोशान संभ्रमान हांगासर ह्या पवित्र जाग्यार पवित्र मिसाच्या बलिदान देवाक अर्घ दिता. तांच्या आवय बापायक जावं महिमा. आमच्या कुटुंबांत जें कितें सांत आंतोनीच्या कुटुंबांत घडलें आमच्या कुटुंबांत घडटा गे. आमचें भक्तीपण खंयचेर वंदन आसा. थोडे फावटी म्हाका भोगता आमी मिसा येवचें बासाचो वेळ पळोवन बास नातल्यार आमकां मीस ना. बास गेल्यार मीस एक वराच्या चड जाल्यार आमचें बास सुवेता. थोडे फावटी आमचो भावार्थ ते येवच्या बासाचेर वंदन आसा म्हणल्यार बरें भोगता. घरांत मागणी त्या घरांत आमकां टीव्हीचेर येवच्या सिरियलाचेर वंदन आसा. आमचें भक्तीपण खंयच्या रितीचें. आनी देवान आमकां दराळ आशिर्वादां घाल्यांत. जायतो पावस आमकां मेळ्ळा, फुलां गोरवां बेसाय सगळ दिल्या.
मिसा घेता आसतना इल्लें वेळ जाल्यार आमकां फुलां बांदूंक आसात, गोरवांक थाळ्ळें दवरूंक आसा, पूण आमकां देवाचो मोग करूंक आसा गे म्हणलें आमी केदां सांगलां गी. आमी खाली कायदो पाळटाव. जर तर देवाचो मोग करी जाय म्हणून आमच्या कुटुंबांत ते आमकां बघना तर आमच्या भुरग्यांक आमी कसली देख जिवीयेत. हांवें सांगलें तुमी आयकलें, ती तांकां इगर्जाक सांत अंतोनीक इगर्जेक आनी धार्मीक स्थळाक भेट करूंक व्हरताली ताका तो भुरगो आसतना. पूण आमच्या भुरग्यांक आमी खंयसर व्हरता? दर्या तडीक, वॉटर पार्क, खंयसर व्हरता आनी खंय व्हरता. आमी आमच्या भुरग्यांक तांचो भावार्थ तीर करूंक आमी खंयसर व्हरता. आमची हर एकल्यांची आशा जावन आसा आमी बागेवून जाय जंय, आमची भुरगीं बागेवून जाय जंय, तर आमी तें वातावरण तांकां दिता गी. आमच्या भुरग्यांच्या हातांनी खेळचें कितें? मोबायल. तेरसाचे कण खंय आसात, 10 तेरसाचे कण खंय आसात म्हूण आमकां कळना. आमच्या भुरग्यांक गुर्तुना. तांच्या हातांत कोंत दिला कालें करतात, गोमट्याक बांदतात ल्हान भुरगीं. पूण मोबायल दिता आसतना कशें आपले बोट जोरोवन खंयसर खालें आसा कितें जाता म्हूण कळटा. आनी आमकां वडिलांक व्हरतो संतोश, म्हजें भुरगें भारी बरें, ताका मोबायल कशें करचें कालें म्हाका गुर्तू, म्हाका मोबायल येना तितलें म्हूण कळीत आसा म्हूण आमकां संतोश. पूण तुमचें भुरगें तुमचे मुखार आल्तरी मुखार दिमी घालन एक पावटी म्हणी ताचेच म्हणलें बरें, एक तेर्स म्हणलो तुमी पळयला गी. मोगाच्या न्हू, थोडे पावटी आमच्या कुटुंबांत मालगाडी आसात. तेर्स करया, सांतांची मागणी म्हणया अशें म्हणून इल्लें लांब मागणें करूंक आशेतात. पूण आमच्या कुटुंबांत साबार पावटी आमची तरणाट्यांनी सांगचें आसा, न लांब मागणें लांब जाता. आमी आमच्या काळजांत खरेपणी देवाचो मोग करता गे, न्ही खाली कायदो करता आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत म्हणलें एक सवाल आमकां विचारूंक आसा. एक पावटी सांत आंतोनू देवाचें उतर प्रगट करून गेल्या वेळार थंयसर हेरेटिक्स म्हूण आसा, हेरेटीक ते ताचें उतर आयकोंक इन्कार करतात आनी ताची निंदा करतात. तो वळ कितें करता, तो थंयसर आसल्या न्हंय लागीं वता आनी थंयसर आसल्या तो मास्टले लागीं उलयता आनी थंयसर आसली ती मास्टली सांगाता येवन सांत आंतोनीचें उतर तें आयकतात आनी हें पळयलें हेरेतीक क्रिस्ताक वळखतात. मोगाच्या न्हू, मालगाड्यांक एक हांवें सांगचें कितें म्हळ्यार देवाचें उतर मागण्याक उणेंपण दाखयनाकात. थोडे फावटी आमकां भूक लागल्या, थोडे फावटी आमकां पुरो जाता जाल्यार मागण्यातय उणेंपण दाखयनाकात. सांत आंतोनू एक फावटी ताका एक कडेन गेल्ल्या कडेन ताका एका रुमान जागो दिल्लो आनी तो रुमांत आसल्या वेळार त्या घरचो मनीस वो सांत आंतोनू ह्या रुमान कितें करता गे म्हूण पळोवंक तिळिल्ल्या वेळार थंयसर सांत आंतोनू एका भुरग्या लागीं खेळटालो खंय आनी हो भुरगो जावन आसा जेजू. त्या देखूनच इमाजीन आमी पळयता थंयसर जेजूचें ल्हान भुरग्यापणाचो एक इमाज थंयसर आसा ताच्या हातांत. मोगाच्या न्हू, मागण्यांत आमी वेळ करशिया. कितले पयस जावन तुमी आयल्यात, देवाक आमी अर्गां दिता. ह्या संताक ताणें विसरल्याक ताचें तोंड जायतें बरेंपण आमकां लागलां आनी हेरांकी हें बरेंपण लाभोंक आसा. तर आमी आमचो भावार्थ तीर करूंक आसा, मागण्यांत वेळ करसूंक आसा, देवाच्या मोगा खातीर आमची जिणी समर्पून दिवंक आसा. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, पेद्रू म्हळें हांव तुजो मोग करतां. तो जेजून ताका सांगलें, तूं खंयच्या रितीन खंयच्या तराच्या मरणान तूं म्हाका साक्ष दितलो गे म्हणून. उपरांत ताच्या फाटल्यान आसलेल्या जुवांक पळोवन तो विचारता, हाका कितें राखोन आसा, हाका कितें राखोन आसा गे म्हणलें एक सवाल तो विचारता. तो जेजू ताका सांगता, तुका कितें करूंक आसा तें हांवें कळीत केलां, तूं म्हजो फाटलाव कर. मोगाच्या न्हू, आमकां क्रिस्तावांक थोडे फावटी मोसोर
हांवें कार्यदर्शी वाड्याचो गुरकार तो कितें करता हो कितें करता मोगाच्या नो एक संगत उडास दवरा जें कितें म्हाका जेजून करूंक आपयलां तें हांव भक्तीपणी देवाच्या मोगा खातीर आनी पेल्याच्या सेवे खातीर करता गी हेरांनी कितें केलां आमकां गरज ना पूण देवान म्हाका दिल्ली ती देणी हांव बऱ्या तरान देवाच्या त्या मोगा खातीर आनी पेल्याच्या त्या सेवे खातीर उपयोग शिता गी नाजाल्यार आमी असलेंच पेद्रून केल्लें तें सवाल आमी विचारता ताका कितें ताका कित्याक विसलां तो कित्याक हो कित्याक ही कित्याक आमकां तें पडोवंक वचोंक ना देवान आमकां विसलां देवान जें कितें आमकां दिलां त्या खातीर आमी अर्गां दिवया सबार पोवटी आमी म्हणचे आमचें तें कितें उणेंपण आसा त्या पासत आमी मागता हांगासर काम नातल्यार एक बरें काम मेळचे खातीर पूण आयच्या दिसा आमी मागया आमकां धाकटें तरी काम आसा ल्हानपणी काम आसा मेळिल्लें काम तें बऱ्या तरेन करचे खातीर आमकां आदार मागया मेळिल्लें तें आपोवणें बऱ्या तरेन जिवोवचे खातीर एक ह्या जग जावन बऱ्या तरेन जिवोवचे खातीर देवाचो मोग हेरां थंय वांडचे खातीर तुमी मागासय आनी आमच्या कुटुंबांत तें समाधान संतोश सदांच आसून देव बिरातीचें कुटुंब जावचे खातीर आज आमी भाग्यवंत आंतोनीचो आदार मागया तर मोगाचे न्हू आयचो हो संतोषाचो दीस आमकां मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर आमी देवाक अर्घां दिता आसतना उडास दवरया आमची जिणी भाग्यवंत जावं आमच्या कुटुंबांत ते भाग्यवंतपणाचें बीं फोडों आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक जेजू थंय तो मोग सोडों आनी सांगता आस आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्लें बरें हांवें ताका अब्रामाक सांगलें हांव तुका विसलां तुका आशिर्वादांनी भरलां तुजें नांव हांव वर्तें करतलों आमच्या कुटुंबांत देवाची महिमा सदांच वाडोवन येवं दी आनी कशें आमकां देवान आशिर्वादांनी भरलां आमी एक आशिर्वाद जावन जियोवन हेरांक एक देख जावया आमकां क्रिस्तांवांक एक वर्तें भाग जेजून कितें आमी खंयच्या रितीन जिये गे म्हणून ताणें दाखोवन दिलां एकामेकाचो मोग कसो कसो गे म्हणलें दाखोवन दिलां आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत देवाच्या उतरां मार्फत कितें आमी करीत गे म्हूण दाखोवन दिलां आनी भाग्यवंत आंतोनीन केल्लें इतलेंच देवाच्या उतरा प्रमाणे तो जियेलो आनी त्या उतराचो प्रसार ताणें केलो आनी देवान आज ताचें नांव वर्तें केलां एका मनशान इतल्या जाणांक सांगात हाडन देवाक अर्घां दिवंक शकता तर आमी कितले जाण हांगा आसा कोपेल हांगा बांदल्या पावना आमच्या हर एका वाड्यांत एक कोपेल आसा जे तुमच्या नांवार तुमचें कुटुंब जाय जंय एक कोपेल देवाक अर्घां दिवचें संतोश समाधान आमच्या कुटुंबांत आसा जाय एकामेकाक बरें मागचें एकामेकाक बरें करचें हेंच केल्लें भाग्यवंत आंतोनीन तर मोगाचें न्हू हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना देवाक आमी अर्घां दिता आसतना हांगासर जेजू ताकाच मोडून आमकां दिता हें म्हज्या उगडासाक करा जें कितें भाग्यवंत आंतोनीच्या जिविता मारिपांत आमी शिकल्या तें आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत उडास करून देवान दिल्लो तो आदेश सदांच आमच्या जिवितांत पाळोवन आमचें जिवीत भाग्यवंतपणाच्या वाटेन जियोंक प्रयत्न आमी करया आमेन बाबा भयणीनो भाग्यवंतपणाच्या वाटेर चलोवंक सांत आंतोन आमकां आदर्श आज आमकां प्रसंगांत आमी आयकलें भाग्यवंतपणाच्या वाटेर आमी चलोवंक आसा आनी एक आशिर्वाद जावंक आसा बेसांव जावंक आसा दुसऱ्यांक ही आमचेच तकी साथ दिना देवाच्या कृपेची आमकां गरज आसा आमची मागणी देवा लागीं आतां आमी उसान सांगया तुज्या पुताचें मिसांव सलनवरच्या पापा फ्रांसिसाक सर गवळ्यांक याजकांक आनी धर्मीक भाव भयणीक भाग्यवंत जिणेची खरी देख जावन जियोंक कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक बापा आमचें मागणें आयक आमच्या देशाच्या राजकीय मुखेल्यांनी सतानितीचे वाटेन चलोवंक आनी क्रिस्तान आशिल्लें
शांत समाधान राज करच्याक वावरूंक तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. विविध पिडे शिडे वरवीं तशेंच सबार समस्यांनी कश्टोवच्या आमच्या भाव भयणीचेर तुजी दिश्ट घाल. भक्त आंतोनीच्या मजतीन तांकां बुजवण लाभय म्हण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. पिरगज कुटुंबांत आसच्या आमच्या युवा जणांक आनी भुरग्यांक तुज्या बेसावांनी भर. तांची जिणी जेजूच्या शिकवणेन आनी मावल्यांनी भरलेली जावन बगेनपणाच्या वाटेन सदांच चलोवंक तांकां आदार लाभय म्हण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. पिरगजेच्या आनी ह्या पुनशताच्या उदारगतेर वावुरच्या पिरगज याजकाक गवळीक मंडळीच्या आनी सर संघ संस्थांच्या सांद्यांचेर तुजें बेसांवां वत. ह्या पुनशताच्या अभिवृद्धी खातीर मांडून हाडच्या योजनाक सर्वांचो सहकार लाभसो कर म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. हांगासर जमलेल्या सर भक्तिका बसत आमी मागता. तांच्या कुटुंबांनी आसचे सर कश्ट खन दूख तूं निवराय. तांच्या काळजाचे सर अत्रेग आनी विनवणी तुज्या भक्ता सांत अंतोनी मारिफात तूं तांकां लाभय म्हण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या खासगी गरजां बसत आतां मौनपणी मागया. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा, भुरग्या सारक्या पातयेण आनी विश्वासान आमी उसारिल्ली मागणी तूं स्विकार कर. सांत आंतोनीक भाग्यवंतपणाच्या वाटेर आमकां एक आदर्श जावन दिल्ल्या बसत आमी तुजो उपकार आटयत आसतना हांगासर जमो जाल्ल्या सर भक्तिकांक ह्या भाग्यवंतपणाच्या वाटेर चलोवंक तुजी कृपा दी. हांगासर आसलेल्या सकट कुटुंबांक तुजें आशिर्वाद दी. कुटाम जावन आसा बाबाटाचें पाळणें भाग्यवंतपणाचें वर्थ आमच्या कुटुंबाचेर तुजें बेसांव घाल. आमकां सकटांक आनी एकल्यांक दुसऱ्यांक एक आशिर्वाद जावंक तुजी कृपा आमकां दी. हें आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Lord,
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागा. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेमके पवित्र विचारावाक सरेस्कोर मानून घेव. सर पदवेदार आनी भोववर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंतांच्या उडासाक हो यज्ञ समर्पून तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडून तुका उलो मारता. आमच्या गोवळ्या काल तुज्या मोगांत जिवन सासणाची सडवण जोडूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या हा देवा, सर्व काळी आनी सर्तय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. अंतोन तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताची पुण्यवंत जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकवण आमची गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्मेचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदें दितावन अस्तमते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयता साय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जमच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरामता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करा. Bavarta so good purgatoria. Sumya Jesu
बापा, आमचे सर्वणे पसत तुझ्या पुतान सुचलेल्या कश्टा मरणासो, ताच्या अनंत बरीत पुनर्जिवानपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत आंवकार मरियेच्या भाग्यवंत जुसे ती सोपोती, तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त सक्सांच्या भाग्यवंत आंतोनीच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास करता. बापा, ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फाव कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साखरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाच्या, जेराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वासुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगान थिरकर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणबळ्या बापा, संवसारांत पडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजें तें एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीची आनी तुज्या इश्टागातीत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक माय पासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बगूंक ससनाक दादोसी जाताल्या म्हूण आमकां भरोसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा, सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सर्वंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजभट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. एकामेका शांती दिव्या. संसाराची पापा
देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी समेस्त सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. भाग्यवंत आंतोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या भावा भयणीच्या गरजांक पावोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागतां. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सवे आसो तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. आतां आमी सांत अंतोनीच्या मानाक हें नोवेन मिटयता. ये तर जागी तुका अजापा. सकळां आले मरण सुखान वारा. देव सकाळच्या नावान पडटा. कोळे पिलेस बरे जाता. दर्या सांगली तो फरमायता. आंध्यांक पांग्यांक बेऱ्यांक पावता. कितें सांडल्यार दाखोवन दिता. ल्हान व्हडांक घुसोवन धाडटा. सांत अंतोनी कडेन मागणे. हे निष्कळपणाच्या दव्या फुला, दुर्बळकायेच्या उंचदेखी, कालदेपणाच्या आनी जासऱ्या, भगवंतपणाच्या परजळीने केत्रा. हे आनंदभरी सांत अंतोनी, देवपुता तुज्या हातान घेवन सुस्वादीक मुखार तुका फावो जालो. तुजे कडेन परतून मागता. तुज्या पदवेदार आदराकार म्हाका खाणगे. देवान तुका दिल्ल्या सभा देण्या पैकी अजरेचे देणे विशेष सावन आसा. म्हजेर बिमत दवर आनी ह्या म्हज्या आवड गरजेन म्हाका पाव. सकड अकरा मोग म्हज्या काळजांतलो पयस कर. म्हज्या पातकांची दुकरी दूख आनी देवासानी म्हज्या पद्या सोबत तो मोग म्हाका जोड दी. आनी अशें ह्या जिणेन विश्वासान सुम्याची साखरी हांवें कर. तुज्या सनाता ससुजा ससना ताका ओगोसूंक, ताका भोगूंक आनी आनंद दिवंक सर्गार जावन म्हाका पावय. आमेन. नोवेनाची मागणी. हे वर्त्या संता सांत अंतोनी, तुज्या मागण्या वरवीं मोर सूख अनवरां देवचार आनी सरतरांची वसाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुज्या मारिफात पिडेस्ता भलायकी मेळटा. कुसांबळ दर्ये थंड जातात. बंदिवानांच्यो सांखळी तुटून पडतात. थोंटे उठून चलतात. कुरडे पळयतात. केपे आयकतात. मोने उलयतात. भायर पडुल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागिल्लें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं अपाय रासर नफयत जातात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय. सर फातयेनी तुजे दवोन तुजी कुमोक मागता. इतल्या व्हडा आशेन सर आमकां जोड दी आनी तुजी पदवी. हे बागी जिबे तुवें सदांच सुम्याक वाखडलें आनी ताका वाखणूंक आनी वर्णूंक दुसऱ्यांक शिकयलें. देवा मुखार तूं कितली पुण्यवंत म्हूण आतां स्वस्थ जाता. भाग्यवंत अंतोनी पदवेदारा शिकोवणदारा आमा पासो विनंती कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा, तूं एकलोच विचित्रां आनी अजपां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता. तुज्या सेवक सांत अंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसनस्तान सांबाळ्ळी तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका होगळाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. आतां आमी सर पिडेस्तां खातीर मागता. हांगासर ह्या पुणशेताक आयिल्ल्या
पिडेंत कश्टोवच्या समेश भाव भयणी पासून आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत असल्या पिडेसून उडास करया आमच्या सैऱ्यां पैकी आनी तशेंच कोणें आमकां मागोवंक सांगलां तांचे बसोती ह्या घडये आमी मागया. सोम्याच्या नांवी आमचो आधार, सोम्या दयनायक म्हजे मागणे, सर्वेस्पौर तुमचे सोभे आसो. प्रार्थुया. सर पदवेदारांनी सासंजा देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस कुडींनी वचून कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर बांदपासांतलें तांकां सडय. मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे दान पयस कर. तुज्या अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. हांगासर जमलेल्या सर्वांक तुज्या दैवीक सहावासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकवणी आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासाची खरी भक्तिवंतान जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ रावो. हांगासर जमलेल्या सांत आंतोनीच्या सर्व भक्तिकांक दानींक आनी ह्या परबेक कारणांतर येवंक जाय नातल्या गांवांतल्या तशें परगांवांतल्या सर्वांक ह्या फेस्ता संभ्रमाचो परबी पाठयता. भक्त सांत आंतोन आम्हा सुमेस्तांक मजत लाबोवन दी म्हूण मागता. आयच्या दाबाजीक संभ्रमाचे प्रधान याजक भौमानादीक बाब डेनिस टेसा, आमच्या शिरवा वार्डाचे विगारवार शिरवा फिरगजेचे फिरगज याजक हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचें मसत मागल्ल्याक तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना तांच्या मिसावांत आमी जैत मागता. आयचे प्रसंगदार मनादीक बाप राजेश प्रवीण डिसोजा एसव्हीडी मेळाचे याजक आमचे मांडिना मगा पेळमाण फिरगजेचे प्रस्तुत आफ्रिकाच्या झांबिया मिसावटाण्यांत सेवा दिवन आसात. आयच्या दाबाजीक फेस्ताक आयिल्ल्या आमच्या सर्व भक्तिकांक जोगते संदेश दिल्ल्या बापानो तुमकां देव बरें करूं आनी तुमच्या मिसांव सांतोन तुमकांय मजत लांबोवन दी म्हूण हांव मागतां. सा भेटोवणी केल्ल्या सर्व याजकांक कुमसारींत कुमो केल्ल्या सर्व याजकांचो हांव उपकार आटयतां. हांगासर आसलेल्या सर्व याजकांच्या नांवी आनी तुमच्या नांवी मनादीक बाप एडविनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा, बरें फेस्त मागतां आनी सांत आंतोनीचे मिसनार आशिर्वाद मागतां. जेन्ना कॅप्टन समा आसा, लिडर समा आसा, मुखेली समा आसा, सगळें सुसूत्र तरान जाता. आनी आमी जाणा हें जुबल्या वराचें वरस बेळमाण फिरगजेक माय म्हयन्यांत शतमानोत्तर रुपयोत्सव आचरण केलो. व्हडलो दबाजो जालो. सुमार 5-6 दिसांचो संभ्रम आमी सक्कड आयिल्ल्या जायती येवजण आसली ती कार्यागत जाल्यांत. आनी हांगासर फाटल्या 4 दीस हांव नोवेन आनी मागणें जावन आसा आनी पाद्र्याबाग आमी विशेश तरान ताका शबासकी पाठयता. आनी हांगासर एक सोपाण आसा भक्तिकाचें आनी ताचें एक कोपेल जावंक एक पूण शेत जावंक आमी सक्कड मागया
2 वर्सां आदीं हांव हांगासर आयिल्लो शर्मा आमी दिल्लो त्या वेळार आमी उल्लेख केल्लो आमचे मागणें निरंतर जावं दी आनी सांत आंतोनू देवा मुखांतर देवा तावन विसनार आशिर्वादां मागून धाडून दी. तुमकां समेस्तांक विगार बापांक उपाध्यक्ष कार्यदर्शी गवळीक मंडळीचो संदेप ट्रायगोचो संयोजक सकट फिरगसगारांक तुमकां समेस्तांक बरें फेस्त हॅपी फेस्ट.